आज आमगेले इंडियन कोस्ट गार्डान आमचे फिशरमॅना कळे मिटींग घेयली. गोंये तुमकां भिवपाची गरज ना. सदांकाल तुमगेले बोट बुडली जाल्यार कसलें तुमचें हेल्प जाय जाल्यार आमगे कोस्ट गार्डा हेल्प कोराय. आमी तुमकां सदांच हेल्प करतलो म्हूण. आनी हेज पयलेंय आमचे शेजारी भाव रापूण दोस्त आसा तो मेल्लो. आमी खुद फोन केल्या कोस्ट गार्डान आमकां हेलिकॉप्टर जाता तितले बेगीन धाडलो आहा. आनी तेच भाशेन तेमी आमकां भाशाणय दिली कितकोन तुमी सेफ्टी जावपाक शकतात आनी तुमी आमचे ताणेन हेल्प मागतात तें सांगपाक. सो हांव आमचे नुस्तेकारांच्या भावाच्या नांवान आज आमचे इंडियन कोस्ट गार्डाक आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक देव बरें करूं म्हणटा. कितें कितें सांगलें अशें आमकां सांगलें कितकोन तूं तर बुडलो आनी तेका वयर रावन कितकोन फर्स्ट एड दिवपा आहा तें. दुसरें कितकोन मनीस बुडटा जाल्यार रिंग उडोवपाचें. बोएमसी लायक हेचो हिंगा आहा तो टूप दिका बाबा थंय वो आमी मनीस बुडटाय जाल्यार कितको रिंग मारपा तें दाखयलें आमगे नुस्तेकारांक भावाक. कितकोन जल्दी जॅकेट घायलो आसल्यार सुटल्या जॅकेट धाडो. खूच नंबराचे हेलिकॉप्टराक फोन मान आपोवप ती आमकां तेमी गायडलायन सांगल्यात ती तोळ्यो आमकां खबरू आसना. आनी तेमी सांगला यू हॅव टू टॉक डायरेक्ट म्हूण आमकां नंबर बांबर दिला. तूं चोय केन्ना बोट बी बुडली भायर फायर बी जाली जाल्यार उज पालोवपा दुखून ते तेंगे बोट घेवन येतले म्हूण. सो हे उतरांचेर आमी सारके हॅपी आहाय. आयज फिशरी डिपार्टमेंटान कोलवा ऑफिसान एक कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम जालो. तेजे खातीर कोस्टल गार्ड पुलीस येयल्ले प्लस नेवी ऑफिसर येयल्ले प्लस आमचे कांय फिशरमॅन येयल्ले. सो कोस्टल पुलिसांनी तांकां कशें कितें सांगलें दर्यान समज कितें जालें जाल्यार ते कशें सेफ करपाचें कशें सेफ्टी मेजर्स घेवपाचे तें सगळें सांगलें तांकां.